केंद्रीय रस्ते येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्तुकी 10 सप्टेंबराक पर्वरेच्या फ्लायओव्हराचे उक्तावण जातले अशी माहिती मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्ल्याचे कळटा। मंत्री कामत आणि गडकरी हांची दिल्लीत भेट घेवन गोयच्यो मुळाव्यो साधन सुविधा आणि उदरगती संबंधी मुद्द्यांचेर चर्चा केली। दुसरे वटेन सभापती गणेश गांवकर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। एसटी आरक्षण अधिसुचोवणे खातीर तांचे उपकार मानले। पळयात। 10 सप्टेंबराक केंद्रीय रस्ते येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी पर्वरेच्या फ्लायओव्हराचे उक्तावण जातले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्ल्याचे कळटा। मंत्री कामत हांणी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांची भेट घेतली। तांच्या वांगडा केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नायक तशेंच खासदार सदानंद शेट तानावडे हजर आशिल्ले। गोंयच्यो मुळाव्यो साधन सुविधा आणि उदरगती संबंधी मुद्द्याचेर चर्चा जाली अशें मंत्री कामत हांचें म्हणणें। मजगतीं सभापती गणेश गांवकर हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली। एसटी आरक्षण अधिसुचोवणे खातीर तांचे उपकार मानले। तशेंच गोंय विधानसभा संकुलाक अंदू 25 वर्सां पुराय जातात ह्या निमतान जावपी खासा कार्यावळीची माहिती तांणी दिली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।